देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 22:15 वोळ 1-2 आनी वोळ 10-14. तेन्ना जेरुसलातावन फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हटलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुनात. लोकांक आपणा सोशी आपोवन ताणें तांकां सांगलें, आयकात आनी सोजमून घेयात. तोंडान भितर वेता ते मनशाक मेळीं करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तेंच मनशाक मेळयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हटलें, हें तुजें उतर आयकून फारिसेवांक अपमान जालो म्हूण जाणय तूं? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हज्या सुरगीच्या बापान लावंक ना तीं सगळीं झाडां उमटून वेतलीं, ताची खबरूच नाका. ते आपुणूच कुड्डे आनी दुसऱ्या कुड्ड्यांक वाट दाखोवंक सोदतात. तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय फोंडांत पडटले. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ भाग्योंत जुवां मारे वियांनी आमच्या गोवळ्यांचो आस्कारी. भाग्योंत जुवां मारे वियांनीचें जिवीत नवसरणेच्या मार्गार आनी भाग्योंतपणाच्या पोरमोळान स्फुर्तीचें सगळ्या यादनिकांक. जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या पावलांनी चलोवंक आपयता. शुभ वर्तमानांत आमच्या जिवितांत जेजू आसल्यार आमच्या जिवितांतल्या सगळ्या प्रश्नांक आमी फुडो करूंक शकता. जेजू विरेंत आमचें जिवीत बुडोवंक पावता. जेजू कितेंच अवघड न्हय, पूण आमी आमच्या हुस्तोंगी जिवीत फुडें व्हरूंक सोदता तेन्ना आमी निराशीपणांक कश्टांक सांपडटा. सदांच जेजू आमच्या कश्टांनी दुखांनी हाजीर आसा. ताचें हाजीरपण अनुभवुया आनी जेजूचेरूच पातयेवन सगळ्या कश्टांक फुडो करूंक वावरुया. आमेन.